आमचो बाबार्थ देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्रात्म एकानीचा देवाचेर बांदून हाडला. हाचे भायर आमी सबार फावटी सांतां भक्तां मुखांतर देवा लागीं मागचें आसा. तेच प्रमाणे मरिया मुखांतरी आमी मागचें आसा. थोड्यांची सवाल आसा, कित्याक आमी मरिया मुखांतर मागचे? आमी सीदा देवा लागीं मागयत नगे. कित्याक मरियेचो सांतां भक्तांचो आदार कित्याक? प्रत्येक जावन मरी कित्याक? आमकां सीदा देवा लागीं मागयेत, तातूंत कांय वायट ना. पवित्र त्रित्व लागीं, जेजू लागीं, बापा लागीं, पवित्र आत्म्या लागीं आमकां मागयेत. पूण वातिकान दुसरी महासभा मोरी आनी जेजू लागीं आशिल्लो असो लागशिल्लो संबंद ह्या विशीं उलयता. लागशिल्लो आनी एकामेकांतावन पयस व्हरना तसलो सांगात हाडचे तसल्या एका संबंदा विशयंत उलयता. आनी मोरी जेजूनच आमकां दिल्ली आवय आनी खंडी जावन ताणेंच आमकां दिलां म्हणटना तिणें आमचे नांवी करचें मागणें जेजू वळखता. जेजू वळखता आनी मोरये संगी आमी करचें मागणें आमकां जेजू थंय एक जावंक, जेजूक लागीं सरूंक आदार दिता. सान लुईस दे माउंटफोर्ट तो म्हणटा की ट्रू डिवोशन टू मेरी इज द सेफेस्ट, इजिएस्ट, शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट वे ऑफ एप्रोचिंग जीजस. आतां जेजू लागीं वचचें जाल्यार आमकां एक सादी वाट जाय, एक सरळ वाट, सिंपल वाट जाय. तशींच मोठवी वाट जाय, पूण संपूर्ण वाट, परफेक्ट, तातूंत कितेंय उणेपण आसूं नजो. तर ती वाट एक आसा जाल्यार मोरयेचें भक्तीपण आदारचें आनी मोरये मुखांतर वचचें. आनी एकलो धर्मशास्त्रज्ञ तो जेजुईट मेळाचो याजक फ्रांसिस्को सुवारेज तो म्हणटा आमी मोरये मुखांतर मागता आनी अशें मोरये मुखांतर मागतना त्या मागण्याक चड मान आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी मनीस, आमी अस्खत, आमचें थंय उणेपण आसा, आमचें थंय पातक आसा. आनी असल्या संदर्भार कोण संपूर्ण आसा, कोण पातका विणे आसा, कोण पवित्र आसा, तो व्यक्ती हांगासर मोरी आमचे खातीर मागता जाल्यान त्या मागण्याक चड मोल आसा. मात्र न्ही आमचें तें आसचें उणेपण तिच्या त्या मानांत, गौरवांत लिपोवन वता. तुमकां एक दाखलो सांगचो जाल्यार आमी इन्फ्लुएन्स आशेता जावं पुरो खंयच्याय एका व्यक्ती लागीं वचचें जाल्यार वा खंयचें काम जायचें जाल्यार आमी जावन गेल्यार जावं पुरो त्या अधिकाऱ्याक आमची वळख ना वा आमी एका इन्फ्लुएन्स करच्या स्थितीर नाव वा तितल्या एका पावरफूल ऑफिसान नाव, पूण आमी कितें करता, आमकां वळखीचो कोणी एकलो आसा, आमच्या किल्लो बरें उलयता वा आमच्या की उंचल्या स्नानार आसा ताचे लागीं वचून आमी उलयता. आनी तेन्ना तो व्यक्ती कितें करता, तो व्यक्ती त्या ऑफिसराक वचून मेळटा वा आमचे विशयी तो त्या वेळार सांगता. त्या वेळार काम सुलाभ जाता. आमची अस्खतकाय, आमचें उणेपण त्या व्यक्तीच्या घनतेंत, मानांत आनी ताका आसच्या अधिकारांत लिपोवन वता आनी जें कितें आमकां काम जाय जें तें जाता. तेंच निदर्शन हांगा दिता. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी आमच्या चलत्या जिवितांत आमी आनी एके लागीं मागोवंक सांगता न्ही, आळे म्हाका अशें प्रॉब्लेम आसा, म्हाका हुशार ना, बेगीन स्पिडाक गूण जावचे खातीर तूं माग, हांव अशें काम सोदतें आसा, म्हाका एक बरें काम मेळचें पासून तूं माग, म्हाका एक बरी सैरीक जायचें, म्हाका सैरीक मेळचे खातीर माग. अशें आमी दुसऱ्यांचो आदार मागता आनी आमी सांगता मागतना त्या मागण्याक बोळ आसा. आनी जेजू खंडीत तें मागणें तिरस्कार करिना. जेजूनच म्हणलें आसा, खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नांवी सांगता मेळ्ळ्यात हांव तुमचे मदें आसा आनी म्हज्या नांवान तुमी मागशात जाल्यार बाप तें सदांच तुमकां दितलो. आनी हांगासर आमी एक मिनट मुखार वचून मोरये मुखांतर, मोरयेच्या आदारान जेजूचो सांगात सोदता आनी तशें मागच्यांत कांयच वायट ना. आनी ती वाट जावन आसा जेजू लागीं पावोवंक
एक सिंपल वाट, सादी वाट आनी बेगीनच पावची फास्टेस्ट वाट. आमच्या घरांनी आमोरी म्हणची सवय आमकां खंडे जावन आसा. प्रत्येक जाण आमच्या घरांनी सकाळची आमोरी करता, सांजेची आमोरी म्हणटा. प्रत्येक कितें विशेष कार्य आसल्यार आमोरी मुखांतर आमी कार्य सुरवात जाता. रिलिजियस घरांनी सकाळी दनपारां सांजेर अशें 3 फावटी आमोरी म्हणटात. तर ही आमोरी म्हणची कित्या खातीर आनी हाचें उगम खंय जावन जालें, कोणें हाची सुरवात केली? क्रिस्तांव धर्मांत वा कॅथोलीक धर्मांत जायती मागणी आसात. आनी ही मागणी आमकां इतली मोगाची जाल्यान की आमी तवळ तवळ ती मागता. आनी तांतलें एक मागणें जावन आसा आमोरीचें मागणें. आमकां सकाळांक तें मोगाचें, सकाळीं सांजेचें आमी तें मागता. आनी ह्या आमोरीच्या मागण्या मुखांतर जेजू देवाचो पूत मनीस जाल्लें घडीत आमी नियाळटा. सांगतच सल्वासवाच्या चरित्रेंत मोरयेचो पात्र कितें हें आमी करून घेवंक प्रयत्न करता. आतां हें आमोरीचें मागणें कशें सुरू जातलें? बारीच आपुरबायेची चरित्र्या आसा. इगर्ज मतेच्या चरित्र्याकारां प्रमाणे हे आमोरीचें मागणें सुमार 11व्या शतमानांत सुरू जालें. प्रत्येक जावन इटलींत फ्रांसिस्कन मोटवाशी आसले, इंग्लिशान तांकां आमी मंक्स म्हणटा. आनी ते 3 नामान मोरये रातींच्या वेळार मागताले. राती तांच्या कोवंतांत गांठ जाता आसतना, रातीची गांठ जाता आसतना ते 3 नामान मोरये मागताले. आनी उपरांत आमी पळयता इटलींत तांच्या विगारांनी, तांच्या फिरगजेनी हर एका दिसा दीस बुडता आसतना म्हणजे रातीच्या वेळार ती 3 नामान मोरयो म्हणूंक तांणी सुरू केलें. कोवेंतांत तशेंच थोड्या हळ्यांनी सांजेच्या वेळार गांठ वाजयली. गांठ वाजयली कित्याक म्हळ्यार लोकांक उगडासाक हाडचे खातीर. कित्याक ती तांच्याच कामान मग्न आसतात. गांठ आयकल्ल्यानच कळटा आतां आमी नामान मोरये म्हणूंक जाय म्हणून. आनी अशें गांठ वाजोवचें सांगता लोकांक हे 3 नामान मोरये म्हणच्याचो उगडासाक तांणी हाडयलें. आनी ही इटलींत सुरू जाल्ली दस्तूर उपरांत खंय सक्कड क्रिस्तांव धर्म आसलो थंय सक्कड शारांत गेली. आनी 11व्या शेंकड्याच्या अखेरेक नॉर्मन्स हांणी कितें केलें, इंग्लंडाक धाड घाली. आनी थंयच्या लोकांक आपणाच्या हाताखाल हाडचे खातीर इंग्लंडाक धाड घाल्ल्या नॉर्मन्सांनी सगळ्या इंग्लंडाचेर आपणाचो अधिकार स्थापन करचे खातीर तांणी एक दीस बुडता आसतना एक बेल वाजयली, एक कांपीण वाजयली. ताका कर्फ्यू बेल म्हणटात. आमकां कळीत आसा आमच्या गांवांत कांय जर झगडें जालें जाल्यार, अशांती बिगडली जाल्यार पुलीस कितें करतात, कर्फ्यू करतात. कर्फ्यू घाल्ल्या वेळार तुवें भायर वयचें बरी ना, सगळ्यांनी भितर बसोचें. आनी कर्फ्यू सोडिल्ल्या वेळार म्हणजे दिसाक इतले घंटे म्हणून फ्री सोडटात. आनी तो वेळ मात्र तुवें भायर वचयत, तुका गरजेच्यो वस्तू कितें हाडयत आनी तक्षण तुवें भितर येवंक आसा. तशेंच घडलें हांगासर इंग्लंडांत. आनी तांणी बेल वाजयली. आनी हे बेल वाजयत आसतना सगळ्यांनी तांच्या घरा भितर असो उजो पालवे जे आसलो, कित्याक थंय हिंवसड आसता, उजो घालून तीं बसतात. तशेंच कोणेंच मार्गार आसचें बरी ना, हर एकल्यांनी घरा भितर वचून बसोचें आसलें. आतां एक कर्फ्यू गांठ वाजयली न्हय मागण्याचो उडास हाडूंक. हांवें सांगलें तुमकां कर्फ्यू गांठ वाजयली सगळ्यांनी घरा भितर वचून वगेत बसचे खातीर. पूण कितें जालें,
ही बेल वाजल्लीच लोकांनी नामान मुरये म्हणूंक सुरू केलें. मात्र न्ही सांजेचे मागणें ही घंट वाजयलीच तांणी मागणें सुरू केलें. पळया कर्फ्यू बेल आसलें दुसऱ्याच कारणा खातीर पूण ह्या क्रिस्तांवांनी ती घंट वाजयलीच मागणें करूंक तांणी सुरू केलें. उपरांत कर्फ्यू आखेर जालें. कर्फ्यू आखेर जालें पूण घंट वाजची दस्तूर उरलीच आनी घंट वाजयलीच क्रिस्तांवांनी नामान मुरये म्हणूंक सुरू केलें. आनी ह्या कांपिणेक तांणी उपरांत आववे बेल वा गब्रियल बेल म्हूण नांव दिलें. आतां 1323 इसवेंत विंचेस्टर इंग्लंडाच्या विंचेस्टराच्या बिस्पान आनी उपरांत कॅन्टेबरीच्या आर्च बिस्पान तशेंच जॉन दे स्टारफोर्ड हांगाच्या बिस्पान सांजेर नामान मुरये म्हणूंक आपणाच्या लोकांक तांणी आदेश दिलो. ते म्हणाले, वी exhort you every day when you hear 3 short interrupted peals of the bell at the beginning of the curfew, you say with all possible devotion, kneeling wherever you may be, the angelic salutation 3 times at each peal, so as to say it 9 times in all. म्हणजे तुम्ही ही घंट ऐकल्लीच, कर्फ्यू ही घंट ऐकल्लीच तुम्ही 3 पावटी नामान मुरये म्हणूंक जाय आनी इल्लो वेळ मौन रावन उपरांत 3 पावटी तुम्ही नामान मुरये म्हणूंक जाय आनी इल्लो वेळ मौन रावन 3 पावटी तुम्ही नामान मुरये म्हणूंक जाय आनी अशें वट्टू 9 पावटी तुम्ही नामान मुरये म्हणूंक जाय. कशें दिंबी घालून म्हणूंक जाय म्हणून गवळी बापांनी तांच्या लोकांक सांगलें. 1318 इसवेंत इटलींत लोकांनी सकाळी नामान मुरये म्हणूंक सुरू केलें. पळया येदोळ सांजेर मात्र आसली, आतां इटलींत सकाळींचें उठले तक्षण नामान मुरये म्हणूंक तांणी सुरू केलें. सांगतच तांचें काम तांणी सुरू करतना नामान मुरये म्हणूंक सुरू केलें. आनी ही दस्तूर म्हणजे सकाळींच्या वेळार नामान मुरये म्हणची दस्तूर इटलींत सुरू जाल्ली, उपरांत ती इंग्लंडाक गेली आनी थंय तशेंच थॉमस आर्डेल ह्या आर्चबिस्पान सकाळींच्या वेळारय घंट वाजोवंक आदेश दिलो. सांजेर मात्र घंट आसली आनी त्या वेळार लोक नामान मुरये म्हणटालो. आतां हांगासर इंग्लंडांत सकाळीं घंट वाजोवंक सुरू केली आनी ती घंट वाजयलेंच नामान मुरये म्हणूंक तांणी सुरू केलें. आनी उपरांत आमचे बापा आनी उपरांत 7 पावटी नामान मुरये म्हणचे तसली एक दस्तूर सुरू जाली. सांजेच्या वेळार कशें नामान मुरये म्हणची, सकाळींच्या वेळार कशें नामान मुरये म्हणची रिवाज सुरू जाली म्हण आमी समजून घेतलें. आतां 2 परांच्या वेळारय आमोरी म्हणची वा हे नामान मुरये म्हणची रीत सुरू जाली. प्रत्येक जावन सोम्याच्या कश्टांचो नियाळ करून नामान मुरये म्हणचें आसलें. 1456 इसवेंत पापसाहेब कॅलिस्टस तिसरो हाणें 2 परांचेय घंट वाजोवंक जाय आनी नामान मुरये मागोवंक जाय म्हणून आदेश दिलो. आनी उपरांत आमी पळयता 15व्या शेंकड्यांत टर्कांनी युरोपाक धाड घाली, मुस्लिमांनी युरोपाक धाड घाली आनी असल्या संदर्भार 2 परांची घंट वाजयली आनी ह्या घंटेक पीस बेल वा टर्किश बेल म्हणून नांव दिलां. म्हणजे तुर्कांनी युरोपाक धाड घाल्ल्या वेळार 2 परांचेय घंट वाजोवन त्या वेळार शांती खातीर समाधाने खातीर मागची एक रिवाज हांगासर सुरू जाल्ली आमी पळोवंक शकता. आनी उपरांत 1480 आनी 1 इसवेंत 1481 पापसाहेब सिक्स्टस चवथो
हाणें हाका क्वीन एलिझाबेथ इंग्लंडाच्या क्वीन एलिझाबेथीन एक मनवी धाडली. कितें म्हळ्यार जे कोण एक नामान मुरये सकाळींच्या 6 वरार, दनपारां आनी सांजेच्या 6 वरार म्हणटा ताका पातकांचे बॉक्साने वा इंदुलजेन्स फावो करीचे म्हणून ह्या राणयेन पापा साहेबाक एक मनवी केल्ली आसा. आनी आतां अशें आमी पळयता सांजेर मात्र नामान मुरये म्हणचे आसली दस्तूर सकाळींक आयली, सकाळींक आनी सांजेर मात्र म्हणची नामान मुरयेची रिवाज आतां दनपाराकी विस्तारली. आतां आमोरी म्हणटाना आमी नामान मुरये मात्र म्हणचे न्ही, ताचे सांगता उरले थोडे श्लोक आसात. तर आतां आमी म्हणची आमोरी कशी आयली. 16व्या शेंकड्याच्या अकरेक जे कितें आमी आतां आमोरी म्हणटा तें रूप आयलें. एक श्लोक आसा, ताका प्रतिश्लोक आसा आनी उपरांत नामान मुरये म्हणटा. आनी एक श्लोक आसा, ताका प्रतिश्लोक आसा, ताचे उपरांत एक नामान मुरये आमी म्हणटा. 3 नामान मुरये आनी ताचे मदें 3 मोठवे श्लोक आनी प्रतिश्लोक आनी अकरेक एक मागणें. आनी हे मागणें सुमार 1560 इसवेंत 1560 इसवेंत वेनिसांत एक दोतोरनेचो बूक पब्लिश केलो, कॅटेकिझम बूक. आनी त्या बुकांत हे मागणें आपलेलें जावन आसा. आनी ह्या मागण्यांत कितें आसा, प्रतीक जावन गाब्रिएल बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडची वा तिका नामान करचें, आनी उपरांत देवाच्या पुतान मनीस जावचें, आनी सांगतच आमच्या सोमयेचे कश्ट आनी पुनर्जिवनपण हांगासर आमी नियाळटा. आनी मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, सुरवेर हे मागणें म्हणटा आसतना हर एकलो दिंबी घालन म्हणटाले. आमोरीचें मागणें दिंबी घालन म्हणचें आसलें. पापा बेनेडिक्ट 14व्यान एक आदेश दिलो की सोनवाराच्या सांजेचें आनी आयताराचें आमोरी म्हणटाना दिंबी घालीचें म्हणना. उरल्या हर एका दिसा दिंबी घालीचें, पूण सोनवाराच्या सांजेचें आनी आयताराचें आमोरी म्हणटाना तुमी दिंबी घालीचें म्हणना. सांगतच पास्का पेस्ता उपरांत आमी आनी एक आमोरी म्हणटा, नेंगी सर्गाचे राणये उल्हास पाव रेजिना चेली. आनी हे म्हणटाना म्हणजे पास्काच्या सगळ्या काळार आमी म्हणटा तें म्हणटाना दिंबी घालीचें म्हणून ना, पूण उरल्या सर्व दिसांनी दिंबी घालूंक जाय म्हण अशें पाप साहेबान आदेश दिल्लो आसा. आनी जे कोण काम करतालीं वा गाद्यांत आसलीं वा शेतांत आसलीं, ही आमोरेची गाण जाताना हर एकलो थंय रावून हे मागणें म्हणचें आसलें. वैमुगाळ भोवन आनी भयणीनो, सकाळींचें, सांजेचें आनी दनपारांचें दीस 3 वांटे केल्ले आसात. आनी अशें हे मागणें म्हणचे मुखांतर खंयचेंय काम आमी करता जावं पुरो, आमची दिश्ट आमचें मोत खंय आसा जावं पुरो, पूण त्या वेळार आमची दिश्ट जेजूचेर खंचोवंक, आमच्या सलवाच्या मिस्तेराचेर खंचोवंक आमकां आदार जाता. मात्र न्ही, हेर सगळ्या कामांनी मेतेर जावन आसतना, व्यस्त जावन आसतना एक पोटी देवा तें आमचें मोत केंद्रीकृत करूंक आदार जाता. असलें एक आपुरबायेचें मागणें वाडून आयिल्ली रीत ही जावन आसा.